Now my cut motions begin. Speaker sir, I rise with a humble and slightly sarcastic request to the Honorable Chief Minister. गेले खेपे हांवें कितें म्हणिल्लें चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम म्हणून. आतां हांव तशें म्हणना, तें ओल्ड जालें, तें गेल्या वर्साचें शेळेलें. स्पीकर सर, हांव आतां मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन टुरिजम पोर्टफोलिओ 2 डिफरंट डिपार्टमेंटांनी डिवायड करचो. तो तसो डिवायड करपाक बरो आहा. ताणें एक तें वॉटर म्हणून सेपरेट डिपार्टमेंट केलो, तसो 2 डिपार्टमेंट करचो. गोवा टुरिजम म्हणून एक आनी पर्वरी टुरिजम म्हणून दुसरें. स्पीकर सर, कित्याक budget allocation जर पळयलें and the way the funds are being spent, it is obvious the current minister is running 2 portfolios, one for the entire state, other for Porvorim. Nothing wrong, he has to first strengthen his base. आणि हे बीजेपीची गॅरंटी ना, आपली बेज आपल्यान घट धरूंक जाय. ताणें सारकें केलां, ताणें हात हँडशेक पसून एक असो दिल्लो तुमचे कोण एक लिडराक, की ती केस जाल्ली म्हणून हँडशेक पसून फॉर्म दिल्लो. सो टू हिज क्रेडिट he is taking care of his constituency, but he is running a separate portfolio. Speaker sir,